तुझे ऐकून काशिता सुनिया तुका गिंकावला वेगा वेदी सजीव तुझ्या जीवनात मागिता सुनिया तुझे दयावे पडता नामा सोम्या नामा तुका जीवना तुझ्या आयची तेसावां अर्गामीस बेटेतात रॉयस्टन रॉबिन रॉड्रिगस कॅन्यूट एंड प्रीति नथालिया मेनेझस गिलेन पिंटो सूरज आणि थिया डिसोजा बर्थडे रॉयस्टन रॉड्रिगस नीत झेफानियन डिसोजा बर्थडे आमच्या भावा बहिणीच्या सासणीक सुखाक मीस बेटयतात अंजलिना लोबोक दिता मीस निर्मला लोबो एजिथो डिकुना by Irene Dicuna and family, Eugene D'Souza by Prakash and Jyoti, Baptist Rosario by Sofia Rosario, Helen Mary Rego by Josie Rego, Florin D'Souza, second death anniversary by Elias D'Souza, Garcha Devadinda Mogachank, Miss Beteta Toyston Rodriguez. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंव सवांजेल अध्याय 2 जेजू म्हणटा आपल्या आवयक, बाये मुजो महिमा दिवचो वेळ अजून पावूंक ना, पूण आयच्या वांजेलांत आमी वाचता मुजो महिमा दिवचो वेळ पावला. हें कितें अशें? आमची पातकां आमी वळखून घेवया. जायते फावटी आमी महिमा दिल्यांत आमचीच महिमा. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. जिवान देवा आमच्या मोगाळ बापा, मरणांतले जिवीत उपजोवचें म्हूण अगणित जानवायेन तुवें येवजिलें. जमनींत पडलेल्या गोवांच्या कणा बरी तुजो पूत जेजू मरोन जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो
आमी सगळीं ताच्या मरणाचें उदंड पीक जावंक आनी नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजोवंक आमकां समेस्तांक फावो कर. आमच्या स्मिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, येतेले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडे केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पोर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो. तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं ल्हानातांक व्हडा पर्यंत. उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. 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 काकुळदार देवा म्हजी काकुळदार. भोगणवळा देवा म्हजी गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या गटांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यानी दृढ मन म्हजें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रत्म म्हजें काणवो रावनाका. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा.
हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मोरलांतलो वांटोवंक सकतल्या लागीं बोब आनी दुखांक गळून प्रार्थना आनी विनवण्यो करूंक लागलो. त्या मानकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें ते शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारताच ताचे उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतर ए. देवाचे गोड उपकार. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सौभे आसो. जुवावा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आराधनाक म्हूण परबेक आयिल्ल्या लोकां मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गालिलेच्या बेथसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा, आमकां जेजूक पळोवची आशा. फिलिपान येवन आंद्रेक सांगलें. दोगांयनी वचून जेजूक हें सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगतां, गोवान सखन मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. म्हजें काळीज आतां खंती बिरातेन भरलां. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंगी ना. हे सर सोंसी जाय म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे भरीत कर. तेन्ना अंतराळांतावन एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो. जमो जाल्लो लोक ताळा आयकून गडबडलो आनी गडगडो जालो म्हणालो. देवदूत ताजे लागीं उलयलो म्हणाले हेर थोडे. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पसत. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर थावन ऊंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजें तें ओडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, जुवांचो वांजेल, विचित्र वांजेल, एक विशेष संदेश आमकां तातूंत तो दिता. आयच्या वांजेलान कॉन्ट्रडिक्शन म्हूण दिसता.
अध्याय दुसरो आपल्या आवयक तो सांगता, बाये, मुजो वेळ बापाक मैमेवंत करचो वेळ अजून पावूंक ना. आनी आयच्या वांजेलांत 12वो अध्याय, बापान म्हाका मैमेवंत करचो वेळ पावला, ही घडी पावल्या अशें म्हणटा. कसली वेळ घडी तो आमकां सांगूंक प्रयत्न करता. जस्ट अ स्मॉल ह्युमर. जुलय 20, 1969, जुलयाची 20 तारीख 1969, नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राचेर पाय दवरूंक लागलो. वॉकिंग ऑन द मून. अमेरिकाची मैमेवंत जावची घडी, अमेरिकाची महिमा श्रेष्ठ. आणि अमेरिकाचो बावटो घेवन उंच एक जागो सोदून गेलो. उंच जागो ताका मेळ्ळो. बावटो अमेरिकाचो पुरता म्हणटाना थंयसर इंडियाचो बावटो दिसलो ताका. आनी मुळांत बावट्याच्या एकलो बसून आसलो. अरे बाबा इंडियाचो, तूं कसो हांगा पावलय? पयले ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು वेंडा तें सगळें मागीर उलया. पयलें म्हाका सांग, तुका च्या जाय गी, कापी जाय गी, पुट्टू जाय गी तुका? तो एक एक्सपर्ट बिझनेस मलयाळी. अमेरिकाचो फ्लॅग पुस्कू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आनी एक पुटी एक नदर मारया. चॅप्टर 2 अध्याय दुसरो असो जुवांचो, म्हजो वेळ आनी पावूंक ना मैमेवंत जावचो, बापाक मैमेवंत करचो. कितें अशें म्हणटा? जेजूची परगट जिणी आराम जाल्या तितलीच. जस्ट ही स्टार्टेड हिज पब्लीक लायफ. कसलें पब्लीक जिणी? बापाचें मिसांव. आनी हे अजाप विशिश्ट, विभिन्न, विशेष अजाप. आनी हे परगटलें जाल्यार सगळो लोक जेजूकूच चिडकोन रावतालो. तोच व्हडलो, ताकाच महिमा. ना, म्हाका महिमा न्हय, बापाक महिमा. देखून हे अजाप परगट अजाप वय. पूण वांजेलांत वळ 11वी वासा तें. फकत मरयेक आनी आपोस्तलांक हे अजाप कळ्ळें आनी जेजूक ते पातयेवंक सुरू केले. मोगाच्या भाव भयणीनो, 12वो अध्याय तातूंत 4-5 वळी आसात. जेजून डिक्लेअर करच्यो. महिमा कोणाक, कित्याक? जेजूच्या कश्टा मरणाची घडी लागीं पावताली. आनी तेन्ना ग्रीक लोक आयले. फुलटन जेशीन अशें ताजें विवरण करता. ग्रीक लोकांक धोको बसलेलो. तांच्या मोगाळ बऱ्या सोक्रेटिसाक जिवशी मारले. शिकपी लोक ग्रीक जेजूच्या मोगान भरलेलो, जायतो लोक. आनी देखून जेजूक अशें मरणाचें फर्मान मेळटलें म्हूण तांकां खबर मेळ्ळी. आनी ते जेजू लागीं आयले आनी जेजूक ग्रीक गांवाक व्हरूंक ते प्लॅन करताले. ताणें मरचें नाका म्हूण. पूण जेजू कितें म्हणटा? वळ 23, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी पावल्या. मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां पावल्या. आतां म्हळ्यार ताजे मरणाचे दीस लागीं आयल्यात. कुर्सार उमकाळचे दीस लागीं आयल्यात. ती घडी आतां आयल्या. वर्स 24, सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेंत पडून मेल्या शिवाय, मातये सांगता एक जाल्या शिवाय तो येतेस्ट फळ दिना. हांव गोवाचो कण, I need to be destroyed to become one with you.
27 मुझे काळीज खंतीन दुकान भरलां. हे सर हांवें सोंसी जाय म्हूण हांव ह्या घडयेक आयलां. ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार बापा म्हणूंक ना, ह्या घडयेक हांव वेंग मारतां. कसली घडी तुमी नियाळकन पळया. आनी निमाणे धरणीर थावन म्हाका उबारल्या तेन्ना 32 वर्स सगळ्यांक हांव ओडून घेतालो. केन्ना जेजू ओडून घेता? द मोमेंट यू सी हिम ऑन द क्रॉस, खंयच्या घडयेतून ताका पळयताय, वळखताय, मानून घेताय, सायबा तूं म्हजो सोडवणदार म्हणटाय, तेन्ना तुका तो ओडून घेता. नाजाल्यार करम जाता आमी सकयल उरता. आनी निमाणे इतलें सांगल्या उपरांत आयच्या वांजेलांना 36 इतलें सांगल्या उपरांत जेजू थंय तावन भायर सरून गेलो आनी तांच्या सोमेस्तां तावन तो लिपलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या महिमेची घडी खंयची? गोवांचो खण मातयेन पडोवन मोरची घडी. जेजूची महिमे जावची घडी खंयची? खंती बिरातेन भरलेली घडी. तिसरें, ती घडी धरणीर थावन कुर्सार उबारतास सगळ्यांक ओडून घेवची घडी. आनी आमकां उजवाडाची भुरगीं करची घडी. जिवितांतलो अनुभव तुमीच पळोवन घेया. एका नेण्ट्या भुरग्यान कशें महिमा दिली देवाक. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एप्रील 2015. ताज्याच उतरांनी हांव सांगतां. हांव पेपर वाचतालो तेन्ना म्हजी महाराणी आयली. आळे तुजें पेट्टांगा. कर्ड रायस ताका दवरलां, दंय आनी शीत दवरलां, एक शीत ती तोंडाक घालना. हटी चेडूं, ट्राय तुजें पेट्ट न्ही. हांवें सिंधूक आपयलें, उस्क्यार बसयलें. सिंधू बेटी, तूं मोगाचें भुरगें. आय प्रॉमीस, खालें सार, पूण एक 3-4 उंडयो म्हणी खा. तुमकां अणभव आसा भुरग्यांनी हट करचो जेवंक. तेन्ना सिंधूच्या डॅडीक पळय लागले. म्हाका विचारलें दिताय? येस, प्रॉमीस. ओके डॅडी. नॉट ओन्ली 2-3 उंडयो, सगळे बोल हांव काबार करता. बेगीनच 3-4 मिनटांनी बाका बाका करन सगळे कर्ड रायस खाली. डॅडी प्रॉमीस? पुता प्रॉमीस शुअर, पूण कॉस्टली प्रॉमीस म्हाका बेन दिसता. लॅपटॉप दिवची तितली तांक ना म्हाका आतां. तूं विचारतलें तें. नो डॅडी, सिंपल, व्हेरी चीप. कितें पुता तें? प्रॉमीस इज प्रॉमीस, डेफिनेट. डॅडी, आज आयतार सांजेर म्हाका कॅल्शा लागीं व्हर, सगळे म्हजे केस तासून काड. भितर थावन आवय म्हणाली, नो नेवर. म्हजें चेडूं भुरगें इतलें सोबीत CBSE स्कॉलावेचें. खंय उरली आमची महिमा? हे दोळ आमकां व्हडलें नांव आसलें. व्हडली माय म्हणाली, आमची ऊंच कुळी आमच्या जातींत चेडवां अशें करनात. दादलो मेल्या उपरांत जावंक पुरो ना, अशें जावचेंच ना. अंकल म्हणालो, इल्लें मारतालो कोपाचें. CBSE इस्काल, एलिट इस्काल, त्या इस्कालांत हें चेडूं अशें वेचें? नो. बापय म्हणालो, प्रॉमीस इज प्रॉमीस. हांव हें प्रॉमीस दवरनातल्यार व्हड जाताना तेंय प्रॉमिसां दवरूंक शिकचें ना. She will not keep the promise when she becomes big. Yes, done. कोड्डो जालें. दुसऱ्या दिसा सोमारा सकाळी डॅडी म्हणटा, कारार थावन देंवताना तें धांवलें आनी एका कारा लागीं. आनी थंयसर आनी एकलो कोड्डो. हरीश, नाव नोबडी वील मेक फन ऑफ यू. आनी हरीशाक वेंग मारन
हाताक धरून इस्कॉलाच्या दारा ससीन गेले. हरीशाची आवय हांगा आयली. लुक तुजी दू वंडरफूल, महिमा दिवची दू सगळ्या मनशा कुळाक. म्हजो पूत कॅन्सरांत वळवळता. केमोथेरापी जावन सगळे तेजे केस गेल्यात. भुरगे ताका गुत्तून आसतना नकलां करताले आनी तो रडतालो. इस्काला वसना म्हणालो, तुज्या दुवेन म्हज्या पुताक एक मुकलो उजवाड दिला. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या खरेजमांत तुजी घडी पावल्या, म्हजी घडी पावल्या. महिमा दिवची कोणाक? आमेन. सतमंता देवाक सर्पदेवरा बापा आणि जेजू आमचे क्रिस्ताक तुझे क्लास पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र गर्भसमोर अंकुरामरे तांसन मरो पांच पिलत कालतने को सुसले तका कुसा सुरो तो मेला मध्ये काढे केलो तो मेला मध्ये देवलो तुझे सामने तो नर्जीवन झालो सर्गा सुटो सर्पदेवरा देव बापाच्या उजाळा ते तांच्या विनाची मुक्ती करून केलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवनपण ससांचे जिवीत. आमेन. खरेजमाच्या आखरेक आमी मेटां काडटना देवा बापाक महिमा दिवची महिमेची घडी आमच्या जिवितांत आसा करुया. बापा, पवित्र साबीच्या मुखेल्यानी तांकां दिल्ले मिसाव खरेपणी जारी करूंक तांचेर येवच्या सौ कश्टांक कांद मारून अर्था बरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. जवाब: बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सौ फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून तांचे ताब्यान आसल्या लोकांची दयाळपणी सेवा करूंक बरें मोन तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सौ सांद्यांनी तांकां मेळिल्ले भावार्थाचे देणे तीड सांबाळून एकवटाच्या माया मोगाचे फिरगस कुताम बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमी सव तुजी भुरगीं तुजे तावन काकूळ जडटना आमच्या संगाता जियोच्या आमच्या भावा भयणींक काकुळतीन आनी मोगान चलोवंक आदार लाभय म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांक खरो प्रतिफळ आसा म्हणल्या बरवशान आमची क्रिस्ती जिणी अर्थाबरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. काकुळत मुजीक काकुळत मुजीक सायबा ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर्प द्वेदरा मोगाळा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सगळ्या सभेच्या आदाराक सर्वस्फोर मानून घेव. मोगाळा बापा, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली. आमच्या हातांतलें हें बलिदान घेतना तुज्याच नांवाच्या महिमेक आमी आमचीं कामां करिशीं कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे येसोवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, जेजू खरो मनीस देखून जमनींत पडून मेल्ल्या नव्या जिवान उदंड पीक ताणें दिले. तुजो एकलोच पूत कुर्सार मेलो आनी ताजें अर्थाभरीत मरणांतलें संवसाराक संतोश हाडटलें सुबां पीक उपजलें. तोच जालो नव्यान जिवंत. आमी ताज्या नव्या जिवान भरलेली ताजींच आपणायलेली भुरगीं. देखून आतां देवदूतां बराबर सांतां भक्तां संगाती तुजें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातो आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good pergatuya. Sami punajivan ponavoni tu veyanka sudayai somiya samsaracha sarvadaya amchi sarvanga. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतान मागता सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगिवंत जुजे तिजो पोती भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. तुझे नाव पवित्र जाव म्हूण आमी सगळीं मागता. हे मनान धरून जेजूचे मागणे मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सदां जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समकाय आनी आमचे सगळ्यांक बक्षाव. तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां आतां पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकाच्या गुलामपणांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या इगजमतेच्या आमच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां शांती दी. भावार्थांत आमकां सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी म्हाका ऊंच उबारतना सगळ्यांक हांव ओडून घेतलो म्हजे थंय ताणें प्रॉमीस केला. आमची पथकां वळखुया. ताज्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
सादर कोण बोलता तो म्हजो जेजू काळजान कोण येवकत्रेता तो म्हजो जेजू गोपान म्हाका आरयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू प्रार्थुया. सर्वेस्परांच्या मोगाळ बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो अशें ताणें आपणाक आमकां तुज्या महिमेचें जिवीत जोडून घेतलें क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात जेजूच्या शक्तीन तुमकां धाडटा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे